वोटींग फोंडेच्या म्युनिसिपालिटी खातीर स्टार्ट जाल्ले आहा 8 सावन तुमी फाटल्यान लायन्स पळोवपाक शकता. एक 15-20 लोक लायनीक आहा. सकाळीं वोटींग स्टार्ट जावच्या पयलीं तशी हे आसले एक 10-15 लोक लायनीक आसले. हळू करून लोक वोटिंगाक येता. आमी सद्या वार्ड नंबर 2 आहा. हांगासर एक 3 फायट ज्यो फोंड्यान जातल्यो त्यो 1 to 1 जातल्यो. दोनूच कॅन्डिडेट आहा. तितलो हो एक वार्ड नंबर 2. ते फायट आहा हे इलेक्शन आहा ते 2 कॅन्डिडेटां मदीं आसा. तितलो एक कॅन्डिडेट विरेंद्र ढवळीकर म्हाज्या वांगडा आहा. विरेंद्र बाब, हे इलेक्शन म्हणजे खंयच्या मुद्द्यांचेर कशें कितें जातलें? हे इलेक्शन म्हणजे जो आमी डेव्हलपमेंट केलो, हांव पयलीं 2018 निवडून आयिल्लो, जी आमी लोकांक आश्वासन दिलें म्हणजे मॅनिफेस्टो सांगलेलें बाबा ही काम करतलो म्हणून, ती कामां हांवें केल्लीं आसा. तें पळोवन डेव्हलपमेंट पळोवन म्हाका लोक मदत करतले. ओके. तुजे फाटले 5 वर्साचो परफॉर्मन्साचे तुका तुजे वटेन लोक रावतले अशें दिसता? हय, डेफिनेटली रावतले. कित्याक कोविडा टायमारूच आमी खूब अशी सर्वीस केली लोकां पर्यंत पावोवपाचें. तुमी BJP पॅनलांतले न्हू? हांव BJP पॅनलांतलो. ओके. मदींच आमी आयकलें की तुमच्या वार्डान तुमी पयलीं लास्ट एप्लिकेशन घालपाचें फॉर्म भरपाचो पर्यंत तुमी एकटेच कितें तरी कॅन्डिडेट आसले, मागीर अचानक जाल्यार तुमी अनअपोज येवपाचे. कितें ती स्टोरी? खरें म्हणजे हांव अनअपोज येवपाचो आशिल्लो, कित्याक वॉर्ड नंबर हांव 2 कॅन्डिडेट. वॉर्ड नंबर 2 म्हाजें काम पळोवन जें हांव काम केलें, सगळ्यांक घेवन काम केलें, लोकांक विचारून काम केलें आनी म्हाजे कामाची पद्दत पळोवन लोक हॅपी आशिल्ले, खूश आशिल्ले. म्हणजे ते कोण रावपाक तयार नाशिल्ले, कित्याक हांव काम करता न्ही आनी सगळ्यांक घेवन घेता. भेदभाव करनासतना काम केल्ली. कोण हो बाबा आमचो न्ही तो आमचो अशें करून केन्ना काम करूना. कोण लोक जे कितें काम सांगता ती आमी समस्या सोडोवपाचे प्रयत्न केल्ले आनी ताका लागून कोण नाशिल्लो कॅन्डिडेट. लास्ट दीस हांव अनअपोज जाता म्हणून म्हणजे मागीर 15तो कॅन्डिडेट हाडून म्हाज्या वॉर्डान दवरलो, वॉर्ड नंबर 2. तो कॅन्डिडेट तुजे अगेन्स्ट रावलो तो तुज्या वार्डांतलो? ना, म्हाज्या वॉर्डाचो न्ही, तो वॉर्ड नंबर 15. ओके. सो लोक तुमचो परफॉर्मन्स पळोवन वोटींग करपाचें अशें तुमकां दिसता? हय दिसता. कित्याक आमी काम केली, कोविडा टायमार काम केली. हांवें ओपन स्पेस डेवलप करता म्हटलेलें ते घेतलें हातान. जावं खंय बाबा गरज आशिल्ली, आमची गटर नाशिल्ली, गेलीं 10 वर्सां थंय गटरूच नाशिल्लें, जाल्यार रस्त्यार उदक येतालें. थंय हांव ते जाग्यार आमी गटर केली. ज्या जाग्यार रिटेनिंग वॉलाची गरज आशिल्ली थंय बाबा हे पार्किंग रिटेनिंग वॉल करून एक 7-8 गाडी पार्किंग जातली आशिल्ल्यो, थंय आमी रिटेनिंग वॉल केली. म्हणजे हांवें जें निवडून येवचे पयलीं सांगलेलें 2018 तें हांवें एक 70% हांवें पुराय केली कामां. सेकंड टायम निवडून येयलो जाल्यार तुमी चॅरपर्सन बी जावपाची इच्छा आसतली? ना, इच्छा आसतलें म्हणजे कितें तें सगळें आमचे पार्टी सिनियर लिडरूच थरयतले न्ही. आमी काम करतले. हांव खूश आसा, म्हाका कांय नाका, म्हाका काम करपाक जाय इतलेंच. म्हाका लोक जे निवडून दितले बरे मार्जिनान निवडून दितले तांकां परत म्हाका तांकां विश्वास दाखोवपाक जाय की विरेंद्राक जें वोट केलें आमी बरे कॅन्डिडेटाक वोट करून हांगा काम जाता म्हणून इतलें. 15 वार्डाची म्युनिसिपालिटी 7 जाण पॅनल फॉर्म करपाक जाय पडटा. 2 ऑलरेडी जिखल्या, 5 आनी जाय. 5 तुमचे BJP पॅनल जिखतले, 5 जाण जिखली. 5 न्ही, आतां 15 आमचे पॅनलान कॅन्डिडेट आसा. 2 आमचे बिनविरोध आयिल्ले आसा. 13 उरले. 13तले 13 निवडून येतले. 13 निवडून येतले. इतली सामकी हे आसा. आमचे कॅन्डिडेटूय बरे आसा, सगळे काम करपी कॅन्डिडेट आसा. जशें म्हटलेलें ही स्ट्रेट फायट आहा ह्या वार्ड नंबर 2 ढवळीकर आनी राजेशा मदीं. आतां राजेशू आमच्या वांगडा, ताका विचार कशें चल्लां सकाळच्यान वोटींग आनी कितें दिसता तुमकां? बरो आसा, रिस्पॉन्स बरो आहा. इलेक्शन तशें तुमकां नवें न्हू, तुमी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट ना ना, हांव लायफान फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करता. पूण इलेक्शन तुमकां नवें न्हू, कारण मिसेस तुमची हांवें अशी खूब इलेक्शनां केल्या पयलीं. लोकसभेचेंय केलां, एसेंब्लीचेंय केल्या, खूब केल्या. आनी हे म्युनिसिपालिटीचें तिसरें पयलीं 2दा तुमची मिसेस आयल्या. 2दा एकदां वॉर्ड नंबर 2तल्यान आयल्या आनी एकदां वॉर्ड नंबर 15तल्यान आयल्या. ओके. तुमी MGPच्या पॅनलांतल्यान येता न्हू, केतन भाटीकराचें रायझींग? आमी सद्या रायझींग फोंडा ह्या पॅनलांतल्यान ना. MGP हातून डायरेक्ट ना. सो एकूच गजाल विचारपाची, 8 कॅन्डिडेट आहा ह्या पॅनलाचे? 12 कॅन्डिडेट. हय, 12 टोटल 12 कॅन्डिडेट. आनी तुमकां कितें दिसता कसो कितें रिजल्ट आसतलो? 10 तरी शुवर येतात सामके. 10 तरी शुवर येता सामके 100%. 2 अनअपोज येयले ते तेंचे येयल्ले आहा. तुमकां 7 ते अनओपोज आयल्या ते जालें. तांचे आयल्या आमचे आयल्या काय ना, तशें काय ना, ते आयले न्ही. ह्या इलेक्शन खंयच्या मुद्द्यांचेर आसतले वा पार्टी लेवलचेर आसतले वा पर्सनल कॉन्टॅक्टाचेर कशें आसतलें इलेक्शन? ना, हें पर्सनल कॉन्टॅक्ट, पार्टी लेवल ना, पर्सनल कॉन्टॅक्टाचेर आसा हें.
पूण पार्टी बंद म्हणजे हो त्या पार्टीचो बी अशें वोटींग मग पार्टी सिंबलूच ना न्ही. सिंबल ना पण मनीस कळटा न्हू पार्टीचे कोण पार्टी आस कोण तशें कितें हांव मनीस खंयचो म्हणटा कशें कळटा. लोकांक खबर आहा की बाय हे ना ना तुका खंयचो हांव खंयचो म्हूण कशें कळटा सांग. हांव तुम्ही, हांव तूं BJP म्हणपाक शकता, हांव MG म्हणपाक शकता, हांव काँग्रेसी म्हणपाक शकता. तशें आतां पार्टी ना न्ही. इलेक्शना पर्सनल कॉन्टॅक्ट कोण कोणाक पावला जाल्यार हे पर्सनल कॉन्टॅक्टाचेर इलेक्शन म्युन्सिपालिटी इलेक्शन म्हणजे पर्सनल कॉन्टॅक्ट. तर फोंडेचे इश्यू रेज करपाक जाय जाल्यार फोंडेचे इश्यू कशे पळयता तुमी खंयच्या इश्यूंचेर ना फोंडे इश्यू खूब आहा ते आतां करपा जाय सारकें. खूब तुमचे पॅनल येयल्या प्रमाणे करतात सारकें तुका. आनी तुमचे पॅनलान ठरलेलें आहा की बाबा कोण चेअरपर्सन बी जातलो तशें कितें फायनल की सगळे निवडून मागीर येतगीर मागीर ते इलेक्ट करतले न्ही. तुमी म्हणटा न्हू 10 तरी येतले तर दातलो एक तरी थारला हय दातलो एक तरी तोलो म्हणजे कोणा सगळ्यांक कोणा जाय तोय जातलो न्ही. आतांच ठरून कशें जातलें.